मये गावातल्या रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी नाका अशी भूमिका घेत थळाव्यांनी देऊन केळबाय वाड्यार रस्त्यार मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले। आमकां गावातल्यान मिनाची येरादारी नाका अशी शिटकावणी मयेकारांनी दिल्या। जेन्ना हो रोड ट्रकांक सगळ्यांक हे मायनिंग ट्रकांक सगळ्यांक हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे दोन बरोबर आणि ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी आतां हे केलां तांकां जेटी चौगुल्याक दिल्लेली आहा। आमचे पैरातूं सिकेरे ही जेटी तांकां दिल्लेली आहा आनी ह्यो हेवटेन ट्रान्सपोर्ट वाडटा म्हणजे आमकां सगळ्या गांवांकूय धोको आहा, सगळ्याकूच धोको आहा। आतां एक आमी गाडी पळयली सारकी ओपन आहा आनी जेन्ना फाल्यां आमच्या भुरग्यांक लोकांक कितें पब्लिकांक जालें जाल्यार कोणच जबाबदार हेचेर रावचो ना। असो आमदार येवचो ना, मंत्री येवचो ना, कोणच येवचो ना। तेन्ना आमी रिक्वेस्ट आहा तेका त्या हेतून तेका व्हरोन न्ही खंय पैरातूं सिकेरे हो म्हाल व्हरोन न्ही हांगासून हो ट्रान्सपोर्ट आमकां नाका, आमच्या गांवांतल्यांकूय नाका। कित्याक तर आमचे भुरगे इस्कॉलाक वयता आनी खंय वयता कितें घडोंक शकता। तेन्ना हे मायनींग एरिया ओपन ना, रोड तांकां भायरसून दिल्लो आहा। तेन्ना हे मायनवाले अशेंच करता, कितें करता आमकां फटयता। एके वाटेन शेतकऱ्यांक पयशे ना, हे आतां शेतकऱ्यांक तांकां पयशे दिवचे पडटा म्हणून ते अशें हेवटेसून हाडटा, खंयसून तरी बायपास करता। आनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आहा आनी सरकारा कडेन ह्या रिक्वेस्ट आहा, हो जो ट्रान्सपोर्ट हेवटेसून व्हरता तो त्यांनी जेटीन व्हरचो। तांकां हेजेर दिल्लेले आसा अल्टिट्यूड आसा तांणी फॉलो करचो। ह्या रुटान तांणी व्हरचें न्हू। हांगासर डेन्स पॉप्युलेशन आसा म्हणून हो रूट आमकां तांकां एलाव ना, ते सारके बरयल्ले आसा तरी आसतना ते हांगासून व्हरता इल्लिगली। पण हेची आतां हायकोर्टान जी स्टे हाडल्या ती केन्ना हाडलेली? मार्च एप्रील 2022 ऑलमोस्ट आता 1 इयर जालें। त्याच्या उपरांत ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलें। आमकां विचारलें आमी पंचायत म्हणटा आमी एनओसी ताका दिवंक ना व्हरपाक, तरी आसतना ते इल्लिगली व्हरता। मग त्याच्या उपरांत एप्रील 2022 उपरांत ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलें, ताजें चालू केलां। मये गावात परत एक फावट मिनाचे येरादारीचो प्रश्न तापला। गावांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशें म्हणत मयेचे लोक रस्त्यार देवल्यात। आयज मंगळारा सकाळी मयेच्या लोकांनी रस्त्यार देऊन मयेच्यान जावपी मिनाची येरादारी आडावन दिली। 1.5 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2022 ह्या वर्साच्या मार्च म्हयन्यात मये गावात मिनाचे येरादारीचो प्रश्न तापिल्लो। गावांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशी म्हणत लोक रस्त्यार देविल्ले। 3-4 फावटी लोकांनी आंदोलनय केल्लें। ताच्या उपरांत पुलिसांनी कांय थळाव्या लोकांक अटकय केली। उपरांत थळाव्या लोकांनी हायकोर्टात धांव घेतिल्ली। लोकांचे म्हणणें आयकून घेतले उपरांत हायकोर्टान गांवांतल्यान येरादारी मिनाची येरादारी करपाक स्टे हाडिल्ली। ताचे उपरांत मिनाची येरादारी बंद जाली। मात काल सोमारच्यान परत पैराच्यान मये गांवांतल्यान मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। हे येरादारीक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।